आमगे आता तुमका मस्जनाक परिचय अशा पुरो ಡೆಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಭಟ್ ಮಾಮೂನು ತುಮ್ಮಿ ಕಳೆನಾತ್ಲಾರಿ ನಾವಂತೂ ಖಂಡಿತ ಐಕಲಾಚಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮೂಲಗಾವ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅತನಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಂತು ಸಾಧಾರಣ 28 ವರ್ಷ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಂತ ಸಜಿ ಅಮ್ಗೆಲೇಕ ವೈ 31 ವರ್ಷ 31 ವರ್ಷ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಂತ ಸಜಿ ಅಮ್ಗೆಲೇಕ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಾचे वैदिक तितली वर्ष ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಲೆ सजी हन्नीग समळारी ह्या पडी या JSB सेवा मंडळ अंतू प्रप्रथम जावनु हंगे येता सजी बट माम तुम्ही हंगा आईला मला सुरवे तुम्ही येऊचे जाल्यार हाची कारणिक मस्त तुम्ही ऐकलेच हंगे येऊन जातरी तुमका आता कशें दिसता नाही हंगा येवन हंगाचे वैभव पळोवन भारी आनंद जाला देवाक मूर्ती प्रत्यक्ष रुपारी पळोवन अशी आमी टीव्हीर पळयतना आनंद हंगा लागीं प्रत्यक्ष रपून ताका पळोवन पांय पळोवन तागेले आरती तागेले हंगाचे वैभव पूजा हवन मूढगणपती सेवा तुलाभार सेवा हंगा जना गर्दी देवाला भक्ती श्रद्धा पळोवन म्हाका कितें आनंद जाला की म्हळ्यार आमगे एक गर्व पावचे विशय सगळे विश्वांतू गे आमगेले एक समाज कशी सक्कड जन ಒಟ್ಟು मेळून एकमत्यारी इतलं वैभवार आचरण करचें पळोवन म्हाका भारी आनंद जाला आतां येवन थोडे घंटो जाला मात्र आनीक हांव 4 दिवस आसा हांगा अनेक असं म्हणारी बट मग आम्ही आता भजकाला अंगी निमित्त आम्ही तुम्ही सुरवे वर्ष येऊन कशी दिसल्या म्हणून सांगून तुम्ही एक वैदिक जाऊन हंगे एक धार्मिक विधिविधान अशा पुरो मूढ गणपती अशा पुरो रंगपूजा अशा पुरो दीपालंकार अशा पुरो देवाला आरती अशा पुरो दत्तावळी हे धार्मिक विधिविधान पळोवन तुमकां कशें दिसता धार्मिक विधान तेंची आमी वैदिक म्हणटना आमकां आमी अध्यात्मान तुजी पळोवचें भारी आनंद जाला नाना तरा भक्तवृंद भारी रुपार आसाची सान अशें पुरो ओड अशें पुरो पुरो जन एक समान तर भारी देवाल सेवा नी करून आनंद पावता आसाची आमगे भारी खुशी जाला ಈಗ ಓಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರಂಗ ಜತಾ ಸಂಬಂಧನ ದೇವಾಲ ವೈಭव परमात्मा वैभव बंगरा नाशनाके बंग परमात्माची तशी बंगराचे वैभव जाले रंग परमात्मा म्हणून एक विशेष रूपार दाखयता खंडित सुरवेवर सायल्याचे बट माम आणि दत्तावळी येवत तशी जाऊ म्हण आम्ही मगताची आम्ही येऊ का तुम्ही येऊ का अशी प्रतिवर्ष आम्ही टीव्हीन तो उलयता उलोच म्हणके जाऊ का जाऊ बिलकुल तुम्ही सांगेल देव तथास्तु करून देऊ सगळे लोकांक बर जावो देशाक बर जावो प्रत्येक आमगे समाज बांधव तंतु आमगेले एक समाजांक वृंदांक कसले उणेपणी देवान रक्षण करक म्हणून देवाला मागून घेता धन्यवाद.